लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 17 ओळी 1 ते 10. पातकाच्या मार्गार दुसऱ्याक ओडीना जावंक शिडकावणी. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उद्देशी त्यो येतीत तांचें कोटा. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक पर्यंत तांणी भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गोळ्याक दांत्याचें पॅड बांदून धोर्यांत उडयलोलीं जाल्यार तांकां अदीक बरें जातलें. चुकतोल्या पेल्याक सदांच बोगसूंचो कायदो. चोत्राय धरात. तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूंचो. भावार्थाची पदवी. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सासवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दर्यांत रिगून पाळां सोड. अशें ह्या आमोरेच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. चालती बेश्टी चाकरां. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून ओ मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें ताका धोनी म्हणटलो काय? हाचे बदलेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून धोनयाक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालती बेश्टी चाकरां आमी. आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा.